येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मंत्री कितलोय बडायो मारू, गोयचे भलायकी मळ पडला खाटीर. चिखलेचे अत्याधुनिक उपजिल्लो हॉस्पिटल काडटा वडी. उणो स्टाफ, वैजकीय सुविधांचोय उणाव. पेशंटाक धाडून दितात गोमेको वा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलात. भुरग्याच्या अपहरणाच्या बातम्यांनी गोय जाला थतरवितर. वास्कोच्या खारीवाड्यार लोकांनीच बुक लायलो एकल्याक. भौशीक अशांती वाडपाचो निर्माण जाला भंय. बिरेस्तार शुक्रारा खातीर हवामान खात्याचो येल्लो अलर्ट. वादळी वाऱ्याच्या सांगातान घालून घेतलो उटंगराचो पावस. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भिवपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले असले तरी भिवपा सारक्यो गजाली दिसपट्ट्यो घडपाक लागल्यात. लोटली न्हंयत विशारी रसायन सोडिल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात न्हंयतलें नुस्तें मेलां. मुख्यमंत्र्यान हाची गंभीर दखल घेवची अशें मागतानाच थळाव्यांनी पुलिशेंत कागाळी नोंदयल्यात. लोटली न्हंयत विशारी रसायनां सोडटात, ताका लागून मणी नांवांच्या नुस्त्यांची प्रजात धोक्यांत आयल्या. गंभीरताय मतींत घेवन थळाव्यांनी मायणा पुलिशेंत रसायन सोडपाच्या विरोधात कागाळ नोंदयल्या. रसायन कशें आयलें तें अजून कळना. मायणा कुर्तरेक कांय तेंपा आदीं अशीच घडणूक घडिल्ली. सम केमिकल कितें उडयलां ताका लागून नुस्तें मरोन वयर येयलां सगळें. मे बी फ्रॉम द इंडस्ट्री. ओके. कित्याक इंडस्ट्री रोड इंडस्ट्री वयता, हायवे गोज टू इंडस्ट्री. सो इट कॅन बी सम केमिकल फ्रॉम अ टँकर इज ड्रॉप हियर. ओके. एंड फिश हॅव डायड. कांय ना कॅमेरा वेमरा कांय ना. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नाव टू पुट अ कॅमेरा बिकॉज इट इज द सेकंड टाइम. नॉट इन दिस फर्स्ट हियर एंड फर्स्ट इट वॉज समवेअर दॅट साइड near the bridge. Okay. Boring bridge. And this is the second time now. Police have come and taken they have done the Panchanama. Okay. Okay. And water analysis will be taken. I don't Muntala chairman amyalo. Okay. तुम which police station बोलता? Maina Kurtori. बुधो उयाता कोणी रीतीचा कोणी रीतू तिगाय चोपा जाय. ओके. कितें जाल्यार कित्याक हे सांकवा गजाल म्हणटरी मोस्टली कोणे रीतू उदक येता. कोणे रीतू उदका चोवपा पडलें आनी हिंगाय चोवपा पडलें. केसो कित्याक. गोवा 365 खातीर लोटलेच्यान रमेश नायक रावत. भलायकी मंत्री भलायकी सुविधांच्यो कितल्योय गजाली मारू, चिखलेचे अत्याधुनिक उपजिल्लो हॉस्पिटल सध्या वडी काडटा. थंय स्टाफय कमी आसा आनी वैजकीय सुविधाय सारक्यो मेळनात. दुसरो पर्याय नाशिल्ल्यान हांगा एडमिट केल्ल्या पेशंटाक फुडें बांबोळेच्या गोमेको वा दक्षिण गोंयच्या जिल्लो हॉस्पिटलात धाडून दितात. सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे हांगा फाटल्यान तुमकां दिसून येता ही येदी व्हडली इमारत जी बांदल्या ही एक 2 वर्सां पयलीं बांदलेली. 2 वर्सां पयलीं एक खुशयेचें वातावरण आसलें वास्कोकारा खातीर, मुनमुगांवकारा खातीर की हांगा जी फॅसिलिटी मेळटली ती एकदम वर्ल्ड क्लास मेळटली म्हणून. पण वायट दिसता सांगपाक की चडशे हांगा पेशंट येतात ते रिफर करतात GMC नाल्यार सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टान रिफर करपाक लागलें अशें लोकांची कंप्लेन आहा. कारण की एकूच की हांगा जे पेशंट येतात तांकां पळोवपा खातीर स्टाफ शॉर्टेज आहा. जावं हांगा जे टॅक्निकल स्टाफ जाय, अल्ट्रासावंड जावं बाकीचे जे एक्सरे जावं कितेंय जर ते स्टाफ शॉर्टेज आसल्या कारणान हांगासून रिफर करचें पडटा अशें म्हणटात. आतां दुसरी गजाल म्हटल्यार हांगा जर पळयत जाल्यार हांगा जे वॉर्ड्स आहात ते वॉर्डांनी जर पेशंट पळोवपाक गेल्यार एकाच वॉर्डान तुमकां वुमन्सूय मेळटात आनी जेंट्सूय मेळटा. दोनूय वॉर्ड मेल एज वेल एज फिमेल मिक्स केल्ले आसा. तशेंच हांगा जे पॅडिस्ट्रिशन, कार्डियक जावं भरपूरशे गजाली आहा हेचेर लक्ष दिवपाचो. ऑर्थोपॅडीक हेचेरूय लक्ष दिवपाची गरज आहा. कित्याक की हांगा जायते एक्सिडंट केसीस येतात. हांगा एअरपोर्ट आसा जावं बाकीचे गजाली आहा. तशेंच हांगा पळोवपाक गेल्यार जर आमी लोकल जे गरीब मनीस आहा ते चडशे ब्लड हेच्या खातीर येतात जावं सोनोग्राफी करपाक येता. आनी हे जे बारीक बारीक गजाली आहा त्यो जर प्रायवेटान वचात जाल्यार थंय 1000 to 1000 ते 1500 रुपया खर्च करचे पडटा. आनी ह्यो ज्यो बारीक सुविधा जर हांगा हॉस्पिटलान मेळनात जाल्यार लोकांची भरपूर त्रास जाता. बिकॉज एक नॉर्मल मनशाक जर हॉस्पिटलान येयला तर बारीक सुविधा आसपाक जाय. आनी जर हांगासून जर तांकां सुद्दां हांगासून जर बांबोळे जावं आनी खंय शिफ्ट करपाक जाय जाल्यार हांगा आसलेल्यो एम्ब्युलन्सी हांगा ते फंक्शनल ना थोड्यो. आनी तांकां जर फंक्शन आहा जाल्यार तांकां ड्रायव्हर ना. आनी ड्रायव्हर आसले जाल्यार खंय तरी तांकां फ्युअल घालपाक फ्युअल ना. अशी परिस्थिती जाल्ली आहा. शलका कामली जे एक सोशल वर्कर आहा जाणून घेवया की तेंच्या कडेन की ह्या हॉस्पिटल जे आहा चिखलेचे तितून कितें समस्या आहा. बिकॉज ते हांगा जायते फावटी येतात आनी तेंच्यांनी हांगा बरोच रिसर्च केल्लो. मॅडम कितें प्रॉब्लम हांगा आनी कितें इश्यूज आहा तुमी जाणून. पयलें म्हटल्यार हांगा डॉक्टर्स नर्सिंग खूब कमी आसले. सो आतां खंय तरी ते ॲड करीत आसा
पण नर्सिंग जो स्टाफ आसा तो खूब कमी आसा. डॉक्टर्स आसा आतां बट रातच्या टायमाक आमी जर पळयता न्ही 1-2 डॉक्टर्स जेन्ना आसता आनी एट द टायम एमर्जन्सी जी आसता पळय न्ही ती 10 जाणांची आसता केन्ना केन्ना नॉट एवरी डे पण त्या एट द टायम जेन्ना 10 एमर्जन्सी जेन्ना आसता कोण तरी हेड इंजुरी आय मीन एक्सिडेंट 1-2-3 केसीस अशी आसता की ती एक्सिडेंट जाल्ली आसता भितरच्यान कोण तरी डिलिव्हरी खातीर येयल्ली आसता तांकां लेबर पेन जाल्लो आसता केन्ना मागीर जोरा खातीर अशें जनरल आसता अशें जायते पेशंट जेन्ना येता आनी तांकां सगळ्यांक जाय आसता की एमर्जन्सी आपल्याच पेशंटाक पयलीं पळोवपाक जाय आसता आनी हे जे 2 डॉक्टर्स आसा पळय न्ही जे 2 किंवा 3 जर डॉक्टर्स आसा न्ही ते तांकां आय मीन कन्सल्ट करपाक जायना सो ताज्या खातीर अशें एक फावटी जाल्लें आसता की जो पेशंटाचो जो रिलेटीव आसता अटेंडंट आसता न्ही तो इतलो फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसता आनी एक फावटी आमी पळयता की तो डॉक्टरांचे जे स्टाफाचेर अटॅकूय करपाक वयता सो हे सगळे गजाली हांगा घडटात की हांगा ज्यो एम्ब्युलन्सीस आसा न्ही ते एम्ब्युलन्सीस 2-3 एम्ब्युलन्सीस आसा बट एवरी टायम ती खंय तरी एक तर ती मेंटेनन्साक आसतली ब्रेकडावन जाल्ल्या कारणान नाजाल्यार खंय तरी डिझल ना आनी कितें अशें वेगळी वेगळी कारणां दिल्ल्या कारणान ती एक फावटी ती सर्विसूय मेळना हांगा जेन्ना आमकां ब्लड टेस्ट करपाक जाय जेन्ना हायर हेचे ब्लड टेस्ट करपाक जाय जाल्यार आमकां स्पेशली आमकां भायर एक तर SMRCन वयचें पडटा नाजाल्यार आतां वास्कोन जे डॅफोडीज आसा थंय वयचें पडटा म्हणजे इट्स डिपेंड्स ओके सो ह्यो ज्यो बेजीक जी आसा पळय न्ही परत आमकां अल्ट्रासावंडा खातीर भायर वचचें पडटा 1000-2000 दिवन आमकां भायर ते अल्ट्रासावंड जे हें करपाचें आसा तो तें आमकां भायर करचें पडटा. लास्ट टायम आमी जेन्ना स्टाफ कमी आसा म्हणून कळ्ळो तेन्ना आमी ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आमचो नोटूय गेला आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान जाल्यार जाता तितले बेगीन आमी हांगा स्टाफ घालपाचो हें करता इवन नर्सीस आमचो प्रोसिजर चालू आसा घेवपाचो सो म्हाका दिसता अरावंड 10 ते 15 दिसां भितर हांगा जाय तो स्टाफ हांगा मेळटलो कित्याक हांगा स्टाफ खूब गरजेचो हॉस्पिटल इतलें सुंदर बांदलां सरकारान तें टोटली यूज जावप हें खूब गरजेचें इक्विपमेंट्स ना म्हणटा ते इक्विपमेंट्स हांगा सगळे आसा सो दोतोर एक एकदां कमी पडटा दोतोर एक एकदां गव्हर्मेंट हातूंत काम करपाक सोदना त्या खातीर तेंय रिक्रुटमेंटांचेंय चालू आसा आनी म्हाका 100% गॅरंटी आसा की ह्या 15 दिसां भितर स्टाफ नर्सीचो बी प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. हांगासले वास्कोच्या MLAन सांगला की हेचेर आपूण हेल्थ मिनिस्टरान उलयला आनी बेगीनच्या बेगीन हो जो इश्यूज आहा सुटावो करतले म्हटलं तशेंच हांगासले NGO आनी तशे बाकीचे तेंच्यांनी म्हटलां की ते हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागला की तेंच्यानी हेचेर लक्ष दिवन बेगीनच्या बेगीन हे इश्यू सुटावो करचे. गोवा दृश्यवादीर हिरू महाले दाबोलेच्यान. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यात भुरग्यांच्या अपहरणाची प्रकरणां घडपाक लागिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा जाल्यार अशे तरेच्यो घडणुको घडनात अशें पुलीस सांगत आसात. हे फाटभुंयेर काल एका 12 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याच्या अपहरणाचो यत्न केल्ल्यान एका मनशाचेर लोकांनी हल्लो केलो. ताका लागून भौशीक अशांतताय वाडली. काल सांजवेळार कितें घडलें पळयात. खारीवाड्यार भुरग्यांचे अपहरण करतात अशी माहिती काल वास्को पुलिसांक मेळ्ळी. थळाव्या लोकांनी तिडकीच्या भारार एका मनशाक थापटायलो. पुलीस पावतकूच गर्दी पडली. पुलिसांनी हे घडणुकेची चवकशी केली आणि त्या मनशाचेर भुरग्याचे अपहरण करपाचो यत्न केल्ल्याचे उक्ते जाले. पूण आरोपीक धरल्या उपरांत पुलिसांनी तो मनीस मानसीक अडचणीत आशिल्ल्याचे लक्षात आयले आणि ताका चिखलेच्या SDHBत धाडलो. आरोपी मानसीक स्तरार अस्थिर आसा अशें मत थंयच्या वैजकी अधिकाऱ्यांनी उक्तायलें. काल एक 5:30 ते 6 मदीं आमकां एक कॉल आयलो की एक मनीस एक भुरग्याक किडनॅप करपाक पळयतालो आनी ताका धरून दवरला लोकांनी. सो हे इन्फॉर्मेशन येतकीर हांवें म्हजे 2 ऑफिसर आनी स्टाफ थंय धाडलो खारीवाडा वास्को आनी थंय जेन्ना आमचो स्टाफ पावलो तेन्ना लोकांची गर्दी आशिल्ली आनी लोक एक मनशाक एसॉल्ट करताले. सो पुलीस पावतकीर ते डिस्पर्स जावपाक लागले. आनी थंय जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना जाग्यार तेन्ना आमकां कळ्ळें की एक मनीस एक मायनर भुरग्या म्हण गेलो आनी ताका ताणें उखल्लो म्हणून तांकां लोकांक दिसलें तो तांकां किडनॅप करता म्हणून लोकांनी ताका रेस्क्यू केलो त्या भुरग्याक आनी ताका थंय मागीर धरून दवरलो आनी एसॉल्ट केलो. सो मागीर तांकां तो भुरगो आनी हो जो मनीस आहा जो किडनॅप करपाक पळयतालो म्हणटा ताका आमी पुलीस स्टेशनार हाडलो फॉर फर्दर इन्क्वायरी. सो पुलीस स्टेशनार हाडटकीर आमी ताजे कडेन इन्क्वायरी केली आनी ताणें ताजें नांव डेन जोन्स एज 52 इयर्स ही इज अ नेटीव ऑफ पॉंडिचेरी म्हण सांगलें आनी तो गोंयांत भोंवपाक आयलो म्हण सांगलें. आनी तो सारको उलयतालो म्हणल्यार कितें उत्तर दिवपाक लागलो लायक अ मेंटली अनस्टेबल पर्सन. सो आमकां मातसो ताजेर डावट आयलो आनी वी सेंट हिम फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन. सो मेडिकल एग्जामिनेशनान हें करून चुकलें की इज मेंटली अनस्टेबल पर्सन आनी डॉक्टर अपॉयंट टू रेफर हिम टू IPHP. सो अकॉर्डिंगली रोखडोच आमी ताका हांगा हाडलो आनी मागीर ताका आमी ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटाची ऑर्डर घेतली आनी IPHPक एडमीट केलो. सो तशी इट इज नॉट लायक किडनॅपिंग ऑल. सो लोकांनी बेश्टेच कोणी कितें व्हिडियो व्हायरल करता म्हणून
बेश्टेच पॅनीक जावं नये कित्याक ह्या दिसाक खूब व्हिडिओ व्हायरल जाल्यात की भुरग्यांक स्कुलांतल्या आनी खंयच्या किडनॅप करता म्हणून पूण अशी खंयचीच केस अजून रजिस्टर जावंक ना बाबा किडनॅप करता म्हणून आनी सो लोकांनी अशी बेश्टेच पॅनीक जावं नये पूण ऑफकोर्स लोकांनी आपल्या भुरग्याची कॅर घेवची तांकां एकटी सोडची न्ही कित्याक केन्ना कोण ल्हान भुरग्याक कितें करत म्हणून सांगपा येना सो भायल्यान जी आपली भुरगीं आसात तांची पेरंट्सांनी कॅर घेवची. न्यायिक दंड अधिकाऱ्यांनी आदेशा उपरांत पुलिसांनी त्या व्यक्तीक IPH बीत दाखल केला. थळाव्यांनी कायदो हातात घेवचो न्हय वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारान उलो मारला. अश्यो केशी हाताळपाक प्रशिक्षीत आनी सक्षम पुलीस येय मेरेन लोकांनी अशा आरोपींक धरून दिवचे. लोकांनी वावड्यांचे शिकार जावचो न्हय पूण जतनाय घेवची अशें ताणें म्हटलां. आयकात. काल जेन्ना हो इन्सिडंट जालो आमी रोखडेच पुलिसाक फोन करून विचारले वॉट वॉज द इन्सिडंट. सो पुलिसांनी आमकां सांगलें की तो मेंटली अनस्टेबल मनीस आनी ताणें फक्त कोणाक हॅलो केल्लें आनी ताज्या खातीर व्हडलो इशू जालो आनी ताका मारलो. हांव लोकां कडेन मागतां पळय भंय दिसप हें साहजीक आसा आमी कॉशियस रावप हें साहजीक आसा पुणून ओवर रिएक्ट जावं नाका. आमची पोलीस यंत्रणा आसा ती काम करता वेवस्थीत. पुलीस आज खंय तरी पेट्रोलिंगूय वाडयलां वास्को भितर हांव उलयतां तेन्ना आमकांय खबर आसा खंय चोरयो जाता आसतना कितें जाता आसतना सगळ्यां भितर एक भयाचें वातावरण जाता ताजे बद्दल डावट ना. ताज्या खातीर आमीय कॉशियस आसा लोकांनीय कॉशियस आसचें पुणून लॉ आपल्या हातान घेवचो न्ही. म्हाका एक भावना कळटा कोणाकूय एक किडनॅप करता आसतना धरलो जाल्यार ऑटोमॅटीक एक रिएक्शन येता पूण इतल्या स्टेजीर वचचें न्ही. पुलिसाक फोन करचो ताका धरून दवरचो धरून दवरचो रोखडो पुलिसाक फोन करचो पुलीस आपली कामां करतली. त्या खातीर हांव सगळ्या लोकां कडेन अपील करता हे सगळे थोड्यो गोश्टी हातूंत कितें आसता एक एकदां रुमरूय स्प्रेड जाता आनी जेन्ना असले नेगेटीव रुमर स्प्रेड जाता तातूंत रिएक्शन रोखडी येता. सो ह्या रुमराचेर विश्वास तितलो दवरचो न्ही आनी पयलीं कन्फर्म करूनच कितें ती केस जातकूच मागीर एक्शन घेवचें. वावड्यांची शिकार जावन राज्यांत भंय निर्माण करचो न्हय असो उलो दक्षिण गोंयच्या एसपीन मारला. हेर राज्यांनी अश्यो वावड्यो पातळपाक लागल्यात अशें ताणें सांगलें. लोकांनी आपल्या भुरग्यां विशीं जागृत आनी सक्रीय रावचें अशें ताणें सांगलें. सोशल मीडिया पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मीडिया के माध्यम से ये हमारे संदर्भ में आया है कि कुछ इस तरह के वायरल मैसेजेस चल रहे हैं जिसमें चाइल्ड लिफ्टर गोवा में घूम रहे हैं. उन्होंने कुछ इस तरह के एविडेंसेस भी क्रिएट करे हैं कि जहाँ पर उन्होंने बच्चों को उठाया है लीगल कस्टडी से और उनको लेके गया है. ये मैसेजेस फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से वायरल हो रहे हैं और न केवल गोवा में अलग अलग राज्यों में ये चल रहे हैं जैसे कि बिहार यूपी महाराष्ट्र में भी इस तरह के वायरल मैसेजेस चल रहे हैं. मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि ये सब र्यूमर्स हैं इसमें कोई तथ्य नहीं है. हमारे पास गोवा में पिछले 2 साल से इनफैक्ट इस साल और पिछले साल हमारे पास कोई भी केस छोड़िए कोई भी कंप्लेंट भी हमारे किसी भी पुलिस स्टेशन में इस तरह के इवेंट में दर्ज नहीं हुई है. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी साश्टीच्यान रमेश नायक रावत. काणकोण आणि कर्नाटक शिमेचेर आशिल्ल्या पुलीस आणि एक्सायज खात्याच्या अधिकाऱ्यांक रावपा खातीर चेकपोस्ट आसा खरो पूण ताजी अवतिकाय जाल्या. गोरवांचो गोठो तरी परवाडलो पूण हो चेकपोस्ट सामको कुशिल्ल्या अवस्थेत आसा. ह्या चेकपोस्टाक पळयल्यार सरकारान सामकेच दोळे धापल्यात काय कितें असो प्रस्न पडटा. अधिकाऱ्यांनी कशें रावप हांगा तुमीच पळयात आनी थरयात. पळयात गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट. सरकारा भितर पुलीस डिपार्टमेंट आणि एक्सायज डिपार्टमेंट ही दोन्ही डिपार्टमेंटाक शिस्तीची डिपार्टमेंट म्हणून वळखता. कारण ह्या दोनूच डिपार्टमेंटाक शिस्तबद्ध अशें सारको ड्रेस कोड आसा. पूण ह्या शिस्तबद्ध डिपार्टमेंटाचे जे लोक आसात जे काम करतात तांकां मातशें ज्या पद्दतीन लायफस्टायल जगपाक जाय ड्युटी करतना रावपाक जाय त्या रितीक मातशी अजिबात शिस्त ना. तुमकां ह्या हांगासरल्या आज आमी काणकोण तालुक्यांतल्या गोवा
आणि कर्नाटका ह्या बॉर्डरीचेर आशिल्ल्या पुलीस चॅकपोस्ट आणि एक्सायज चॅकपोस्ट ह्या चॅकपोस्टाचेर आसात आणि ह्या हाच्या घराची अवस्था इतली जाल्या की गांवांनी जे गोटे आसता बैलां मानपाचे ते गोटे बरे आसता पूण ह्या ऑफिसाची तांची बत्तर अवस्था जाल्लेली आसा. बारीक जर विचार केले जाल्यार आमी जी चवथ आसता आणि चवथ ही वर्साक एक फावटी आसता आणि जेन्ना एक फावटी जेन्ना गणपती बुडोवपाक वचपाची वाट आसता ती जर सारकी ना आमी बोवाळ मारता आणि जवळ लाखांनी पयशे म्हणून वर्साक एक फावटी जी वाट यूज जाता ती आमी बरी त्या भशेन देशण पद्दतीन बांदता आणि ह्या सातत्यान 24 वरां आणि वर्सभर कितलीशींच वर्सां आणि कितलेशेच ऑफिसर हांगासर यूज करता ती प्रिमायसीस हांगासर सामकी बत्तर अवस्थेन जाल्ली आसा. अशा जर सिच्युएशनान जर आसत जाल्यार हांच्यांनी ड्युटी करप कशी. एका सायडीन गव्हर्मेंट ऑफिसर ड्युटी सारकी करना म्हणून आमी बोवाळ मारता जाल्यार तांकां जर रावपाची प्रिमायसीस किंवा बाकीच्यो ज्यो पळय डेली युजाच्यो गजाली जर सारक्यो दिल्यो ना तेंच्यांनी म्हण ड्युटी करप कशी. फायनली ते मनीस आसा तांचे कडेन आमी मनीसपणान पळोवपाक जाय आणि तांच्या ऑफिसरांनी तांच्या हायर ऑथॉरिटीन हाचे कडेन गंभीर्यान लक्ष दिवन हो जो प्रॉब्लेम आसा तांचो सॉल्व करचो इतलेच विनवणी. पुलीस बळ कमी पडटा अशें आमदार म्हणटात. पूण काणकोण कर्नाटक शिमेवयल्या चॅकपोस्टाची अवतिकाय पळयल्यार आसा त्याच अधिकाऱ्यांक सारकी मुळाव्यो साधन सुविधा नाशिल्ल्यान ते तळमळटात. अशे तरेन तांणी ड्युटी कशी करपाची पळयात चॅकपोस्टाची अवतिकाय. गोवा 365 खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत 6 ते 8 जानेवारी मजगती पर्पल फेस्टिवल ह्या नावाचो व्हडलो महोत्सव जातलो. खास अपंगुळां खातीर तो घडोवन हाडटले. दिव्यांगांनी हातूंत मोठ्या प्रमाणात वांटेकार जावचे असो उलो सुभाष फळदेसायान मारला. अपंगूपण आशिल्ले व्यक्ती खातीर राज्य आयुक्त समाज कल्याण खातें गोवा रिक्रिएशन सोसायटी वांगडा गोंयांत पयलेच खेपे पर्पल महोत्सव घडोवन हाडटले. 6 ते 8 जानेवारी 2023 मजगती 3 दीस हो महोत्सव चलतलो. ह्या महोत्सवात सुमार 5000 लोक वांटो घेतले. वेगळे क्षमतेच्या कलाकारांचे देखदिणे सादरीकरणे पळोवपाक मेळटले. ह्या महोत्सवात चित्रपट, सांस्कृतीक कार्यावळी, खेळ, शिक्षणीक कार्यावळी दाखयतले. चर्चा आणि मास्टर क्लासांचोय तातूंत आस्पाव आसा. स्टेट कमिशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी आणि सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आणि एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आम्ही सगळे एकत्रितपणे एक पर्पल फेस्टिवल म्हणून करतात. इट इज अ 3 days फेस्टिवल विच विल स्टार्ट ऑन 6th of January 2023, 6th, 7th and 8th of January 2023, and it is a biggest festival ever happened in all over country, and that will have at least a footfall of 5,000 people attending this festival. या फेस्टिवला भितर आम्ही जायत्यो गोष्टी तांचे खातीर करपाचे आसा. एक म्हणजे थ्रू आउट जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स जातलो, कल्चरल एक्टिविटीज विल बी परफॉर्म्ड बाय all our disabled people. Entire all 3 days continuously we will have from all sections, from all over the country. जाल्यार समाज कल्याणासारखिल्ल्या लोकांचे कल्याण करपी खात्याची इमारतीची ही पळयात अवतिकाय. इमारत केन्नाय घो जावं येता, देखून ती दुसरी कडेन व्हरपाच्यो खटपटी चल्ल्यात. सोशल वेलफेअराची बिल्डिंग आसा त्या खातीर आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा. द प्रोसेस इज ऑन आणि तातूंतल्यान व्हेरी सून वी वील बी मुवींग इन दुसरे कडेन वतले.
जागो बी खंय पळयला पळयला आनी ताजो टेंडर बिंडर सगळें करून ज्यो फॉर्मल फॉर्मेलिटीज आहा दोज आर ऑन. आय नो द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट ती केन्नाय करूं शकता ती. केन्नाय कितेंय जावपाक शकता. एखादे वेळ फायर पसून जालो जर जायत बारीक जाल्यार खूब, कारण ती लाकडी बिल्डींग आसा आनीक आमकां शिफ्ट जावप खूब गरजेचें आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव आयले त्या बरोबर जे डिपार्टमेंटाचो चार्ज घेतल्या बरोबर द फर्स्ट थिंग दॅट आय डीड इज दॅट आयडेंटिफायींग अ प्लेस टू शिफ्ट अ डिपार्टमेंट इन अ व्हेरी सेफर. सर सोशल वेलफेअरचे जे स्किमीचे थोडे पेंडिंग आशिल्ले ते आतां कितें स्टेटस आसा तेचो? स्किम्स आय एम अवेर थोड्योश्यो स्कॉलरशिप्स आशिल्ल्यो त्यो स्कॉलरशीप एट ए टायम सगळी लोड जायना. सो 14,000 भुरग्यांनी जे स्कॉलरशिपीक एप्लाय केल्ले फ्रॉम डिपार्टमेंट सायड वी हॅव सँक्शन. बट ते पोर्टलाचेर घालता आसतना देर इज अ डेली अमुकूच हें जातात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. IMDन 29 आणि 30 सप्टेंबर मेरेन येल्लो अलर्ट वाडयला. कांय सुवातांनी घसघशीत पावस, गडगड आणि वारो घोळपाची शक्यता आसा. पूण आयज सूर्यान दर्शन दिला असले तरी हलको ते मध्यम पावस पडू येता. चढावत आणि उणे तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावतले. बोर्डधन्यांक सादुरतायेची शिटकावणी आसा. हवामान खात्यान 29 आणि 30 सप्टेंबराक बुधवारा येलो अलर्ट जारी केला. वाऱ्याच्या सांगातान मोठो पावस पडपाची शक्यताय आसा. 1 आणि 2 ऑक्टोबराक मात हवामानाची शिटकावणी ना. ऑक्टोबराची सुरवात सुक्या हवामानान जातली. मजगती दर्या खवदिळ्ळो आशिल्ल्यान बोट धन्यांक दर्यांत बोटी घालच्यो न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. चढावत आणि उणें तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावतले. 29 ते 30 सप्टेंबराक येलो अलर्ट. फाल्यां आनी परवा व्हड पावस, गडगड वेगवान वाऱ्याची शक्यताय. 1 आणि 2 ऑक्टोबराक हवामानाची शिटकावणी ना. चढावत उणें तापमान 32 डिग्री आणि 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक सादुरताय बाळगोवपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.